लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात गंभीर जखमी जाल्ल्या कामगाराक मरण आयलें. ताचे जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. उपचारा वेळारूच ताका मरण आयलें. विजय मरीन शिपयार्डात बोटीच्या टँकाक उजो लागिल्ल्यान स्फोट जावन आदी दोगांक मरण आयिल्लें आनी आयज मेला तो तिसरो. हेर 3 जाणांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. हे घडणुके उपरांत मायणा कुट्टरी पुलिशेन शिपयार्डाचो सुरक्षा अधिकारी राजू बोरोक अटक केल्या. मजगतीं विजय मरीन शिपयार्ड सील करपाचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिल्यात. तशेंच हे घडणुकेचो सखोल अहवालूय मागयला. रामा काणकोणकार खुंची हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान झॅनिटो कार्दोजोचो जामीन अर्ज भायर मारलो. तशेंच झॅनिटो सयत 8 दुबावितांची न्यायालयीन बंदखण आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. शेतकी मंत्री रवी नायकाक मरण आयल्या उपरांत फोंडे म्हालात फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पोटवेंचणूक घडोवन हाडपाची आसा. ह्या खातीर फोंडेच्यान उमेदवारी मेळोवपाच्या बाबतींत काँग्रेस पक्षाचो आदलो आमदार राजेश वेरेकारूच आघाडीचेर आसा अशें स्पश्ट मत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडीसान उक्तायलें. मजगतीं ह्या विशींचो निमणो निर्णय हो पक्ष श्रेष्ठी घेतले अशें विर्याटो सांगता. मुरगांवां ताच्या पयल्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप दितना तो उलयतालो. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मार्दोळ रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या 3 ट्रकांतले सुमार 1.6 लाखांचो माल फारयलो. उपरांत अनवळखी आड मार्दोळ पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. निवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सेवा मुजतवाड दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाचेर उच्च न्यायालयान तिडक उक्तायल्या. ह्या सेवा मुजतवाडीक लागून कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बढती मेळपाक कठीण जाता. देखून पुराय प्रशासन यंत्रणा खचून गेल्ल्याची टिका उच्च न्यायालयान केल्या. राज्यात सध्या दिवाळीची तयारी नेटान चल्ल्या.
दिवाळेक लागपी सामान आनी पणजी तशेंच दिवचलचो बाजार फुलिल्लो पळोवपाक मेळटा. मात अजून खरेदीक नेट येवंक नाशिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्यांक लागून वेवसायाचेर बरोच परिणाम जाल्ल्यान पारंपरीक विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या. शेनवारा दिवचल मुस्लिमवाडो मुखेल रस्त्यार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्यान एका 3 वर्साच्या भुरग्याक नेटान धपको दिल्ल्यान भुरगो गंभीर जखमी जाला. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. हो अपघात शेनवारा सांजे 4 वरांचेर मुस्लिमवाड्याचेर मुख्य रस्त्याचेर घडलो. जखमी भुरगो रस्त्याचें काम करपी फॅमिलींतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. तो आपली आवय आनी बापाय सयत रस्त्याचें काम चलता थंय आशिल्लो. अपघाता उपरांत जखमी भुरग्याक बेगोबेग उपचारा खातीर दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हेला. ताची भलायकी नाजूक आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. सर्वसाधारण बसकेत सादर केल्लो गोवा डेरीचो ताळेबंद बोगस आसा. तशेंच मार्केटिंग विभागात एस मॅस्करिनस हांची केल्ली नियुक्ती बेकायदो आसा असो दावो गोवा डेरीचे वांगडी आशिल्ल्या दिवचल तालुक्यांतल्या कांय दूध उत्पादक सोसायटींनी केला. मुरगांव काँग्रेसीन मतदार वळेरेंतल्यान नांवां काडून उडयिल्ल्याचो दावो केल्ल्याची म्हायती लोकांक दिवपा खातीर वोट चोरी मोहीम सुरू केल्या. लोकांनी आपली मतां आपले बूथ लेव्हल ऑफिसर्स म्हळ्यार BLO कडेन वचून तपास करचो असो उलो काँग्रेसीन मारला. ही मोहीम निपक्ष वेंचणूक पद्दतीक चालना दिवपा खातीर गोंय काँग्रेसीचो मुखेल हेत आसा. कोरगांव वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. खास करून दुचाकी चलोवप्याचे चड हाल जाता. रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा सिरहिंद रेल्वे स्टेशनाचेर एका एसी ट्रेनीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ही घडणूक घडटाच ट्रेनीत आशिल्ले प्रवाशी काचाबूल जाले. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागलो अशें कळटा. हो उजो इतलो खर आशिल्लो की ट्रेनीत आशिल्ल्या एका बायलेच्या साडयेक उज्यान पेट घेतलो. प्रवाशांचें सामानूय जळ्ळें. सुमार 35,000 रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. शेनवारा दिल्लीत ब्रह्मपुत्रा क्वॉर्टर्साक उचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ही घडणूक घडटाच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो पालयलो. ह्या घडणुकेत कांय जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावंक ना. गुजरातच्या सबरकंठ जिल्ह्यात 2 गटांमदी वाद जाल्ल्यान 10 जाणांक दुखापत जाली. तशेंच 30 गाडयो उज्यान लासल्यो. हातूंत 10 चारचाकी आनी 20 दुचाकींचो आस्पाव आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मांजरा गांवांत ही वादावादी जाली. ही घडणूक घडटाच पुलीस घडणूक थळार पावले. तशेंच पुलिसांनी 20 जाणांक अटकूय केल्ल्याचें कळटा.
ओडिशाच्या मयूरबांज जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 25 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस चालकाचो बसीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान बसीन गाडयेक धक्को दिलो आनी बस उमथली. बसीत आशिल्ल्या 25 प्रवाशांक दुखापत जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. महाराष्ट्राच्या अन्न आणि वखदा प्रशासनान बांद्रात बेकायदेशीर रितीन विक्री करपी एका ड्रग्स विकपी जाग्यार धाड घाली. या धाडीत 2.2 लाखांची गुळे वखदां जप्त केल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कसल्याच परवान्या बगर ड्रग्स विक्री करताले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. यान फुडें जर बेकायदेशीर रितीन ड्रग्स विक्री करतना सापडले जाल्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. दिवाळी तोंडार पाविल्ल्यान सध्या कलकत्ताक पुलीस एक्टिव्ह मोडात आसात. कलकत्ता पुलिसांनी धाड घालून काय परवानगी नाशिल्लो फोग जप्त केला. पुलिसांनी एक विस्त मारली तेन्ना वापरात नाशिल्लो फोग विकतात अशें पुलिसांच्या नदरेक आयले. देखून जायती फोगाची पाकिटां जप्त केल्ल्याचें कळटा. सेगीत पडपी पावसाक लागून शुक्रारा मध्यान राती केरळच्या इडुक्की जिल्ह्यात पालसणां कोसळिल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जालें. अचकीत पालसणां कोसळिल्ल्यान रस्ते व्हांवून गेल्यात. घरांचेंय बी लुकसाण जालां. मुखेल म्हळ्यार शेतीचेर सगळ्यात चड परिणाम जाला. ह्याच वाठारांत 2019 अशीच पालसणां कोसळपाची घडणूक घडिल्ली म्हणून थळावे सांगतात. अमेरिकेक सध्या पहिलीच एमपॉक्स व्हायरसाची केस नोंद जाल्या. हाका लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्या. तशेंच लॉस एंजलीस देशांत कांय एमपॉक्सचे दुयेंती सापडल्यात. ह्याच सप्तकांत एमपॉक्सचे 3 दुयेंती नोंद जाल्यात. जोर, तकली दुखप तशेंच आंगाक रॅश येवप ही ह्या व्हायरसाची मुखेल लक्षणां जावन आसात.
मोहालीत शाळांनी सध्या डेंग्यूचो संचार वाढला. अंदू वर्सा जानेवारी सावन 93 डेंग्यूच्यो दुयेंती नोंद जाल्यात. आता सध्या डेंग्यूचो संचार वाडिल्ल्यान भलायकी खातें सादूर जाला. डेंग्यूचे दुयेंस चड जावचे न्हय म्हूण भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जतनाय घेतल्या. अधिकाऱ्यांनी वेळार येवन डेंग्यू टाळपा खातीर फवारे मारचे अशें आवाहन शिक्षकांनी केलां. शेनवारा चेन्नई कुटंगाराच्या पावसान खवदळ घालो. भरपूर प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान थळाव्यांचे जनजीवन विस्कळीत जाले. तशेंच रस्त्याचेर भरपूर प्रमाणात उदक साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली. मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडये असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोयच्या आदल्या तेंपावयल्या मनशांची कुडीची ताक तांची अजापीत करपी कर्तूक चड तेंपाची जीण ह्यो गजाली मतीन घेतल्यार त्या वेळावयले खाण जेवण आनी त्या वेळावयली जिणे पद्दत चड जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून येता. पूण आतांचो काळ पळयल्यार आमकां फक्त रसायनीक भाज्यांची लागवड पळोवपाक मेळटा. पूण दारबांदोडा वाठारांत अजुनूय महेश आनी सुनंदा प्रभू ही जोडपी रानवटी जनावरांच्या आडमेळींक तोंड दिवन वत पावसात घाम गळोवन कश्ट करून लोकांक ताज्जी भाज्यांची मेजवानी दितात. हालीसराक तरणाट्या भुरग्यां कॉलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्या. चड करून 20 ते 30 वर्सां पिराये मदीं हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार दिसपट्टे सोरो पिवप तशेंच सिगारां ओडप. हें सगळें जर टाळत आनी योग्य आहार घेत जाल्यार भलायकी बरी उरतली अशें दोतोरांचें म्हणणें. भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मेल्ले म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात. आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता. हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो. तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें आमकां खबर नासता.
हालीसराक सान पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत काळजाचे दुयेंस चल्ले दिसून येता. हाच्या फाटलें कारण म्हळ्यार सेगीत भायलें खाण खावप. जायते वेळार भुकेक लागून भायलें खाण खावप जाता, पूण ते खंयच्या वातावरणात तयार करतात तें आमकां खबर नासता. उपरांत ते भलायकेक धोक्याचें थारता. ल्हान पिरायेचेर लेगीत काळजाचें दुयेंस निर्माण जाता. तेन्ना जाता तितलें घरचें पौश्टीक खाण खावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. हालीसराक लंग कॅन्सर जावपाच्या प्रमाणांनी बरीच वाड जाल्या. हें दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताच्या सकयल्या पिरायेचेर जाल्लें दिसून येता. हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार हवा प्रदूषण. तशेंच सोरो पिवप, सिगार वळप ही लेगीत मुखेल कारणां थारता. आजकाल तरणाटी भुरगीं गोळे वखदां तशेंच सोऱ्याच्या तस्करेंत व्यस्त आशिल्लीं दिसून येता. हें सगळें जर टाळ्ळें जाल्यार जीव बरो उरपाक शकता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे